मटन बिर्याणी आयच्या रेसिपी आम्ही करूया मटन बिर्याणी. रेसिपी सारखे व्यवस्थित पळोवन घ्या. सगळे इन्ग्रेडियंट्स तुमकां हांगासर होममेड उरतले. सगळे जे कितें आहा ते प्रोसिजर न्ही घरान केल्ले ओरिजिनल रेसिपी तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. तर आयज आमी करूया बिर्याणी, मटन बिर्याणी. आता पयलीं कितें आमकां मटन शिजोवपाचें आहा. आतां मटन शिजोवपाचें कशें तें पळोवन घेवया. आता मटण कट जाल्या उपरांत धुवून घेवया आमी. 3 ते 4 फावटी बरें धुवून घेवप, वास मात येवपा जायना. आता एका तोपान 3 ते 4 टेबल स्पून हांव तेल घालता. मसालो पळोवन घेयात. हे मात इम्पॉर्टंट आहा, गरजेचे सारके. तिकी पान धाकटे आहा 3 ते 4. लवंग 10 आसा. तिकी, सिनेमन स्टिक, एक काळी वेलची, मागीर हिरवे वेलची 4 ते 5, मेज, चक्रफूल. आता आमी हे तळसून घेवया. कांदो 2 कांदो घेतला. 2 कांदो घेतल्यार आमी 4 टमाटर घेतले. कांदो हे भशेन सारखे बारीक स्लाइस करून घेतला, बारीक कातरून घेतला आणि एका बरे पिसडून घेवप. जितले पिसडटले न्ही तितले सेपरेट जातले आणि कांदो आमचे रोखडे शिजतले. आता आले लसूण हांव कितें करता, हे भशेन ताजे कुटून घेता. तेतून जे फ्रेशनेस आनी ते येता. आणि माझ्या किचनान न्ही आले लसूण पेस्ट हांव केन्ना भायल्यान हाडना, हांव स्वता तयार करता. हे पळया, आले आनी लसूण आमचे कुटप जाल्ले आसा. 1 ते 2 टेबल स्पून घालप आणि हे कांदे वांगडा बरें भाजून घेवप. आता घालया आमी मटण. मटण घालून बरें तळसून घेवप. सारकें सील जावपा जाय, ते इंग्लिशीन सील म्हणटा ताका, म्हणजे बरें भाजून घेवप. मीठ घालया. बरें भाजून घेवप मटण. जो पर्यंत तेजे कलर चेंज जायना न्ही तेन्ना पर्यंत बरें भाजून घेवप. आता टमाट 2 मिडियम सायज घेतला हांवें. तुम्ही 4 पासून घेवपा आता. टमाटो बरे मोठे आहा म्हणून 2 घेतला हांवें. ते भशेन कातरून घेतला. जाय तशें कातरपा जाता तुमच्यान, अशेंच कातरपा जाय तशेंच कातरपा जाय म्हणून ना. ते मेल्ट जावन सॉस तयार जातले. आता हे बर्ड्स आय चिली 5 घेतला हांवें. म्हाका मातशें तीख जाय पडटा जेवण. आणि हे कोथमीर अर्दे बंच आसा. पळया मटनाचे कलर चेंज जाल्ले आसा पळयात, म्हणजे बरें भाजून जाल्ले आसा मटण. आता घालया आमी उदक. मटणाचे कलर चेंज जाल्या उपरांतूच उदक घालप, म्हणजे भाजून जाल्या उपरांत उदक घालप. तेजे पयलीं घालप ना, मागीर विचित्र दिसता ते पळोवपाक मटण, तितले मजा येना मागीर खावपाक. आनी हांगासर आमी कुकर अजिबात वापरपा ना. मटण आनी चिकन शिजोवपाक हांव कुकर वापरना. आता अर्दो कुलेर हळदी पिठो घालता, मिक्स करून घेता. धवळून घेवया बरे भशेन. कुकरान शिजयल्यार जाता कितें जाणा तुमी, टेस्ट येता उडोन वता आनी बरें लागना खावपाक. आता पळया, शाही जिरा, मागीर मिरी 1 टेबल स्पून, सुकी कोथमीर, मेज धाकटे तुकडे, आणि हे तिकी, सिनेमन स्टिक. आता 4 हिरवी वेलची, 1 चक्रफूल आणि जायफळ धाकटे तुकडे जायफळाचे, लवंग 4 ते 5. आता एक काजू सारखे मेजून 10 ते 15 आसा. खसखस घालया अर्दो टीस्पून आणि 1 टेबल स्पून सेसमी सीड घालया. आणि सुकी मिरसांग 5 ते 6. हे बिर्याणी करपाक चड साहित्य लागता आणि हेतून चड काम आसा. चड काम म्हणजे चड टेस्ट. आता चेक करूया आमी मटण शिजला का पळोवया. हे पळया, मटण एकदम मस्त शिजलेलें आसा. आता आमी बिर्याणी मसालो कशें तयार करतात ते पळोवया. हांगासर हांव तुमकां सगळे घरान होममेड बिर्याणी मसालो कशें करपाचे हे सगळे दाखोवपाक लागला. भायरसून आमी कांय हाडपा ना.
हे घालया ते घालया भायले काय सांगपाना तुमकां हांव स्वता दाखयतलो कशें करपाचें. हे पळयात बिर्याणी मसालो तयार आसा. आता हांगासर आमी एक मिडियम सायज फ्रायड ऑनियन आसा हांगासर ते घालया. बिर्याणी मसालो तयार करपाक लागला आमी इल्लो उदक घालया आनी वांटप तयार करया. हे पळयात फ्रेश बिर्याणी मसालो तयार जाल्लो आसा. आता ह्या दिसांनी कितें इंडियन मसाल्याचेर बॅन लागलेले आसा बऱ्याचशा देशांत. मसाल्याची नांवां घेयना ताका लागून स्वता तयार करा मसालो आनी हेल्थी रावात. हे होम मेड बिर्याणी मसालो. आणि हो व्हिडिओ तुम्ही संवसाराचे खंयचे देशासून पळयता कमेंट सेक्शनान कळयात. आता कोथमीर घालता, ओली कोथमीर आणि पुदिना, अर्दो गड्डी पुदिना, अर्दो गड्डी ओली कोथमीर घालया, मिक्स करया. हे मातशें चड लागतले, पुदिना आनी कोथमीर मातशें चड लागतले. हातून मिक्स करून घेवया. आता धाकण लावून ताका बरें सुशेगाद शिजपाक दिवया. आता आमी केसर तयार करया. केसर उदक पळय कशें करपाचें तें दाखयता तुमकां. आता एक चुटकी घेतलाय म्हणजे 1 टेबल स्पून आणि खतखती उदक घालप. 10 मिनटां दवरप आणि हे भाशेन तुमचे व्यवस्थित एकदम तयार जातले. आता हेका म्हणटा सी सॉल्ट, पिंक सी सॉल्ट. आता हे हांव कितें करपाक लागला, आता शीत करपाक लागला. शीत, तेल घातला, मीठ घातला, वेलची, मिरसांग, तिकी आणि तिकी पान. धाकण लावया. हे पळया बरें उकडपाक लागला उदक. आता घालया आमी तांदूळ. आता तांदूळ हांगासर हांवें बासमती रायस घेतला. पळोवपाक हे सेलार भशेन दिसता. सेलार न्हू, हे सेला पासून घेतले जाता. तुमी बिर्याणी करपाक सेला रायस नाजाल्यार असले बासमती रायस. व्हडले व्हडले जर शीत जाय न्ही ते भाशेन. हे पळयात आता आमचे शीत तयार जाल्ले आसा. 90%, 90% शीत आमकां शिजोवपाचें. आता आमी वाळून घेवया. जे एक्स्ट्रा एक्सीस मसालो आसा न्ही, मिरसांगी, तिकी पान, हे सगळे आमी काडून घेवया. आता गॅस चालू करया. गॅसाचेर आमी हे तवो दवरया. तव्याचेर आमी दवरतले तोप आनी ते तोपान आमी आता शीत घालया. सगळे मटन बिटन सगळें सकयल आसा आनी वयर आमी आता शीत घालया आनी सारकें मांडून घेया ह्या भशेन. आनी आता घी घालया. हे घी कशें करपाचें तुमकां दाखयलां हांवें ऑलरेडी. होम मेड घी. आता हे चडान चड वस्तू हांव स्वता घरान तयार करता. घी जाले, बटर जाले, हे सगळे तुमकां व्यवस्थित शेफ डॉन किचनान पळोवपाक मेळटले. 2 ते 3 कुलेर घी घातल्यार पुरो. आता आमी कोथमीर घालया, मातशें पुदिना घालया आनी हे सॅफ्रॉन वॉटर घालया. सॅफ्रॉन वॉटर म्हणजे आता आमी केला ते. आणि आता थोडे फ्रायड ऑनियन घालया आणि 25 ते 30 मिनटात दम दिवप. एकदम गॅस बारीक करून. पळयात 25 मिनटां उपरांत एक घमघमाट वास येतलो तुमकां. तर झाले आमचे बिर्याणी आमचे तयार आहा. आता वास बी बरो एकदम घमघमाट येवपाक लागला. ह्या बिर्याणींनी मातशें साहित्य चड वता, मातशें चड काम येता आनी पळोवपाक पळयात रिजल्ट म्हणटा ती एकदम अप्रतिम टॉप लेवलाची बिर्याणी मेळटली तुमकां हांगासर. एक पडी केले न्ही परते परते करतले. रेस्टॉरंटान तुमी केन्नाच वचपाना. आता गार्निश करया आमी. पुदिना दवरता, एक निंबू दवरता. निंबू जर पिळून ते बिर्याणीचेर खायत न्ही तुमी, हय 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 नेक्स्ट लेवल. आता इतले जाल्लेत हा. टेस्ट पासून करून पळोवया. बिर्याणी आमचे एकदम अप्रतिम जाल्ले आसा. मेळया दुसऱ्या व्हिडिओन. तेन्ना पर्यंत तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.